नावी आमेन. सकाळींची भेटवणी ए जेजूच्या देवी काळजा, आयच्या दिसाचे स म्हजे मागणी, काम आणि कष्ट आमच्या पथकांच्या फरीफणापासून आणि अल्ताराच्या बोपयत साक्रामेतान तुये तुकास केळनासतना भेटोवच्या समय सिरद्यापासून बगेवन तांकां मोरयेच्या कातावीं काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. मागण्याच्या अपोस्तलांच्या हृदयापासून आणि पापसाहेबांनी ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. स तुझे पासून ए जेजूच्या बोपयत काळजा, ए जेजूच्या देव काळजा, तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या कन्याक मेळची स शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू, तुझ्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भगेवन पापा साहेबाक, जा तूं ताका उजवाड गटायांनी बुजावण. तुझे देवा हांव तुज्या पांयांक पडटा, हांव तुका अर्घ्य दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता, ओर तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, निस्क्रिस्तांक केलय म्हूण, आजपर्यंत सांबाळलय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता, म्हजी चिन्हां म्हजी शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट निकोन तुका समर्पिता. तुज्या व्हडापणाक म्हज्या बातकांच्या फरीपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मोनाच्या पुण्यापसून पक्ष म्हजी समेज पातका म्हज्या पातकाची काकुळट कर. देवा पवित्रत्म्या दिसेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपाय सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पातक्याची काकुळट कर, म्हाका पातक्याक बक्षी. बाबार्थाचे विधान सर्वस्परा देवा, तू एकच देव आनी एका देवात एक जण, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुन्सिपे करूं घेतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कतोलीक पयस भास शिकयता, ती सता हांव सत मानता आनी सारता. कित्याक तूं ससनीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यात. तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय. ह्या बावार्थान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. भरोशाचे विधान सर्वस्परा देवा, तुज्या कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षाणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख जोडटले म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वस्परा देवा, सर्वस्त्र चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो आपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कांठाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रा चड मोग फोव जाल्या देवा हांवें आत्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुका पाता करिना म्हूण आनी पथकांचे समय सुकयतलोय म्हूण ती निचेव करता. आमेन. मोर एक समर्पण म्हजे राणी आनी माये, हांव म्हाका सगळो तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय जवळ नासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्त आनी वस्त म्हळ्या बरी. निष्काळपण जोडून मागणे ए मरिये पाप करन थरल्या तुझ्या गर्भसमा मरिफात कर म्हजी कोणीच कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत. नमान बरे कृपेन बरोले समी तुझे संगता श्रेया भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे खुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. पाप करन थरल्या तुझ्या गर्भसमा मरिफात कर म्हजी कोणीच कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत. आमोरे समेच्या बडव्यान मरे बरे गोबार हाडले आनी ते पवित्र नरवी ते गर्भेस्त जाली. नमान बरे कृपेन बरोले समी तुझे संगता श्रेया भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे खुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले समयाची साथ तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान बरे कृपेन बरोले समी तुझे संगता श्रेया भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे खुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाची मे आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आणि देवासो पूत मळीस आणि आमचे
जल्मदेची येलो नमान बरी कृपेन बरोले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि दिव्य फळाची खुशीचे जिस भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन भगवंती देवाचे मयम बसो विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौज आमचे खाते प्रार्थना येसू म्या पडवेच्या इजबेवरवी तुझे बदान ख्रिस्ता मनुष्यपण गतले आम्ही जाणा झाल्या ताच्या कष्टाने कुसावरवी जेवणपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशे तुझे कृपा आमच्या अंतस्कानाने मन मन मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र जसो आदितो स्वताने सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र जसो आदितो स्वताने सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र जसो आदितो स्वताने सदा सर्वदा आमेन पडव्या आमच्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिला तुझे तामेन म्हजे मोत उजवाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन ससना सविशेष दितांकाय सोम्या आणि नंतर प्रकाश तांचेर फंकोन दी समाधानांत विषय घेऊन दिता आमेन बोरी देवाचे मय आम्हा बसवत विनंती कर बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 40. बाबा समोर सर्वै आम्ही एकटाय झाल्या भक्ती नाही मना उदाते ऐको आका समर्पो पवित्र बलिदाना या कव्यास एकाच ताळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनानी अर्घ दिव्या ताने केल्या स्वरूपारा या कव्यास एकाच ताळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनानी अर्घ दिव्या ताने केल्या स्वरूपारा. नव्यानाचो 6वो दीस आज आयच्या भक्तीपणाक तशेंच जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या दबाजीक बलिदानाक मोगाचो स्वागत पाठयता. आयचें हें मीस दिलां देवादीन लॉरेन्सोच्या आत्म्या खातीर हें मीस दिता वानिता डिसोजा आनी कुटाम बेलतांगाडी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. बाबा भयणीनो बोवा पुरबाचें गडीत आयच्या सुवार्तेंत आमकां मेळटा. पेद्रू आनी ताचे सांगाती सगळी रात मासली धरूंक ते पेसाडटात पूण तांकां कितेंच मेळ्ळें ना. आनी दुसऱ्या दिसा जेजून पेद्रूच्या तोंडीर तावन प्रवचन केल्या उपरांत जेजू पेद्रू सांगता तुजी दोन गूण उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची झाडां देवया. आनी ह्या वेळार पेद्रू आपलो अनुभव सांगता. मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या पेसाडल्या म्हणना तो सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. पूण उपरांतलें वाक्य चड गरज तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देवयतां. पेद्रू इतलो अनुभव आसलो मासली धरन खंयच्या वेळार खंयच्या जाग्यार मासली मेळटा हें ताका स्पश्ट कळीत आसलें. आनी त्या राती मासलेची कोर धरूंक तो सकून तो ताका साद जालें ना. असल्या वेळार तो म्हणटा
तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयतां. पवित्र पुस्तक आमी उक्तो करता जाल्यार हें सत आमकां स्पश्ट कळटा. केदळा देवाच्या उतराक आमी विधेयी जाता, देवाच्या उतराक काल्तीमान घालता, देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक फुडें सरता, तवळ आमच्या जिवितांत देवान दिवचें तें बेसावां विशेश. देखून हे नोवेन आमकां शिकयता की आमी देवाक विधेयी जाय, ताच्या उतराक काल जाय, तवळ आमच्या जिवितांत बेसावां आशिर्वादां वाडटलीं. मरी माय तुज्या जिवितांत देवाक विधेयी जाली, देवाच्या उतराक काल जाली, देखून देवाची आशिर्वादां निरंतरी तिच्या जिणयेंत आसलीं. ही कृपा आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. देवाचो आदार मागया. आमी केल्ल्या उणेपणाचो उडास करून देवाचें बोगसाणें आमी मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवन सदांच अवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा, भोवभाग्यवंत अवकार मरयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळा वयच्या विनतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सर्गार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांपावलोन कोलेसागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाब. बोवा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकली तवळतावन तुमच्या खातीर आमी कळनासतना मागता. संपूर्ण आत्मीक जाणवेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी तुका मानवतली. देवाचे गुण जाणवया मारिफत सर तराच्या बरे करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडतेल्यात. ताचे महिमे बरीत सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतेल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास भरीत दीग सोसणीकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जायचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी आर्गां दितेल्यात.
ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाडून पायल्यांत त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवन म्हणजे पदकाचें बोगसाणें देवाचें उतार हें श्लोक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या जनांगा उजेर आपली नीत ताणें उगडल्या इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला श्लोक पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या सर भू निवासान सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गितां गावन ताका हरसिया श्लोक किन्नारी हाती घेवन गितां गाया विणे वाजोवन मधुर संगीत करा तुत्तुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पराक रायाक जैत मागा श्लोक उद्गार येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता एक दीस गेनेझरेत सरोवराच्या तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोनचे खातीर लोकांचो जमो ताच्या भोंवतणी उड्डातलो तवळ सरोवराच्या तडीक लागुल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो पागी दोणींतले देवून आपली जाळां धुतले तांतले एक दोणीर सोडून ती सेमांवची दोण तडीतावन ती कशें मुखार सुटून रावूंक ताणें ताका सांगलें उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें दोन गूण उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया तवळ सिमांव म्हणालो मेस्री सगळी रात आमी कश्टाले हांव पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयतां जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं तवळ दुसऱ्या दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगातांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां आदभाशेन ताणें आपयले ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो हें पळोवन सिमोन पिद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोमिया हांव एक पातकी मनीस ताणें धरलेल्या मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विस्मीत जाल्ले तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबे देवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मीत जाल्ले तवळ जेजू सिमांक म्हणालो भिये नाका ह्या फुडा तो मनशांक पागतलोय दोणी तडी काडतस सक्कड सांडून ते जेजूचो पटलाव करून गेले
देवाचे उतर ये. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 95 95. संगिगे आमची काळजां अत्रेका ती तुका ये बापा सगींच्या मोगाच्या. उंड्या संगिगे आमची काळजां अत्रेका ती तुका ये बापा सगींच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा पोंती आमी हाजर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेता ये बापा सगींच्या. उंड्या संगिगे आमची काळजां अत्रेका ती तुका ये बापा सगींच्या मोगाच्या. भुरग्यानो, भावां भयणीनो, मुजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे निकपोस विचारावा सरेस्पर म्हणून घे. कनवळ्या बापा, भाग्यवंतू अवकार मरयेच्या उडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापन म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ काही दोनीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो भगवंत अवकार मरयेचो भक्तीन आनी मोगान आज आमी उडास करता आनी तुजें दिनवासनाचें गीत गावून तुजे कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता. सर काळी मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोरणेचेर काकोतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमीन तुजी स्तुती गायता. तुका जय
बापा करोस तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानोवल्यान त्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो घरास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग्य आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. तुमच्या ससनाच्या एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी तू संसाराची पाप काडटले. आमची काकूत देवाची शिडी तू संसाराची पाप काडटले. आमची काकूत देवाची शिडी तू संसाराची पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 137 137. आमचे दोळे आमी दामपिया. जेजूचें मोगाळ आजारपण ह्या घडये आमच्या काळजांत आसचें, त्या खातीर संतोश पावया. जेजूक अर्गां दिवया ह्या अपूर्व घडये खातीर. ह्या सगळ्या दिसा आमकां 24 वरां आसात, 24 hours. आनी ह्या वरां पैकी भोव उत्तम पवित्र फळदायक घडी ही जावन आसा. आमच्या काळजांतावन सोम्या लागीं उलोवया. पेद्रू बरी आमच्या जिवितांत एका दिसा देवाच्या उतराक विधेय जावंक जायत म्हणून कृपा मागया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतू अवकार मरियेच्या उडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलां. ह्या पोशणाच्या घोटायेन आमचे माये परी तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन
तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भुरग्यांनी तांच्यो फुलांच्यो बसयो काण घेवच्यो नव्याना कुमो करतल्यांनी मुखार येवचें जो कोण बाबडताची प्रार्थना वाचतात हांगासर वयर आसचें नोवेनाचो सोवो दीस आज आनी ह्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय जावन आसा मागण्याचो पिडेस्तां आनी अवघडांक बली जाल्ली आमी पळयता पिडेस्तां आमच्याच घरांनी आसात आमच्या शेजारा आसात आमच्या आस्पत्र्यांनी आसात थोडीं पिडेस्तां आमी पळयता कितल्याश्या वर्सां तावन कश्टातात कितल्याश्या वर्सां तावन तांच्या पिडेक सुटका मेळ्ळी ना तांच्या कश्टांक थंयसर पर्याय मेळ्ळो ना देखून आज ही पिडा कशी आमच्या मदें वाडटा गे म्हळ्यार आमी पळयता देखून ह्या पिडेस्तां खातीर ह्या मिसा वेळी आमी मागया अवघडां बली जाल्लीं आसात कितलींशीं जाणां एका दिसा अवघडां बली जावचीं आसात फाटल्या हप्त्यांत आमी पळयलें थंयसर तलपाडी बस रावून आसली 6 जाणां बस आनीक बस येवन तांकां आपटयल्यान गडये भितर अंतरली एकाच कुटुंबाचीं 5 जाणां कितलींशीं जाणां अवघडां बली जातात तांच्या कुडीचे विश्वे वगडायतात थोडे फावटी जिणी भर तीं कश्टावन आसात फाटल्या दिसा आदीं फाटल्या बचप्यांची एक चली कारकोळ वेता आसतना अवघडां बली जाली हांव जितां 16 वर्सां कोमांत आसली तिच्या घरा आसली आनी परती अंतरली देखून ह्या रितीन आमी पळयता कितलींशीं अवघडां बली जाली कश्टातात आनी तांच्या त्या अवघडाक लागून ती तांच्या जिवितांत एका ना एका तराचे त्रासान भोगून आसा देखून ह्या संदर्भार ह्या सर्वां खातीर आमी मागया हांचे खातीर मागता आसतना आमच्या जिवितांत पिडा येता आसतना ती धैर्यान स्विकार करूंक कृपा मागया जर आमी वेहिकल आमी सोडटा तवळ जबाबदारेन जागृतायेन आमी आमची गाडी सोडूंक कृपा मागून विविध गरजां खातीर मागता आसतना आ सकाळांकी स्नॅक्स दिल्यात बाळो जेजू वाड्या घरांनी त्या वाड्याच्या गुरकारा पासत आनी सर वाड्या घरा पासत मागया सांगात आस बाळो मरी बाळो जेजू वाड्या तावन एका आमच्या भयणीन आज सकाळांकी बिस्किट्स स्पॉन्सर केल्यात तांचो उपकार पवडटा आसतना तांच्याय गरजां खातीर ह्या नव्या वेळा मागया आनी आमची मागणी बापा समोर आतां आमी दवरया काकुळदारा बापा पवी सभेन सेवे दिवच्या आमच्या पापाक आनी मनेरांक सरबिडे सिड्यांतली कश्टांतली सुटका दी तांच्या मिसावान जैत लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या सर मुखेल्यांक सदांच बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत पिरगेजेंत आनी समाजांत पिड्याक लागून कश्टतल्या सर्वांक तांच्या कश्टांत गरजेचो आदार मेळसो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिड्याक लागून अंतुळणार आनी आस्पत्र्यांत आसच्या सर्वांचेर तुजी दयाल दीस घाल तांची जतन घेतल्या तुजे जन्मयेन आनी सोसणीकायेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेस्तांची जतन घेवच्या आनी तांची सेवा करच्या दाक्तरांक नर्सांक आनी हेरांक तुजे दैवी कृपेन बर पिडेस्तांचो मोग आनी दया तांचे थंय बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगा आजार जालेल्या आमी समेस्तांनी भलायकेची जागृतकाय सांबाळून कश्टा वेळार बावट सांडिनासतना तुका महिमा दिवन जीवंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दोळे दंपून आमच्या एर गरजां खातीर मागया जर कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां ह्या नोवेना वेळार वा खंयच्याय पिडेस्त भाव भयणींनी आमच्या मागण्याचो आदार विचारला आमच्या मागणे तांकां आमी बसयलां तांचो उडास करया देवाची काकुळट आनी आदार तांचेर आमी मागया
ही सकट आमची मागणी जेजूच्या मागण्या संगी सर्गी बापा भेटून सांगाता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार बाळोक मोरयेक मागणे हे स्वादीक मोरये तुका देवाची आवय जावं निर्मिल्ल्या वरवीं तूं आमची राणी आनी महामोगाळ आवय जावंक पावली तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या मातकार्यां पासून म्हजी खालती मागणी दयेन आयक सर कुशींनी म्हजेर भर घालच्या अर्येका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दोश्या सर कश्टांनी म्हजो पुर्तो बरवोसो तुजे थंय दवरता हे भगवंत मोरये तुका मात्र दिल्ल्या विशेश देण्या वरवीं आनी तुवें जोडुल्ल्या पुण्या फळांक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकुळदार म्हूण दाखय तुवें वाणच्या अत्मीक भंडारांची जर निरंतर वाणची देणी केदींच सोंपनान म्हूण दाखय कित्याक देवाच्या बापय सारक्या काळजा थंय तुजी पदवी मीत मेर नातलेली तूं पाप करत नासतना गर्भ सांबाळलेल्या पयल्या घडयेतावन देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या आनी तुजे थंय वतलेल्या अपरिमीत कृपे मरी पात हे सर्गींच्या राणये म्हजें मागणें दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेपण ससनाच्या ससनाक ओगळशिता आमेन. सदांचे बरी सकट सांगाता मेळया.
आम्हा पासून विनंती कर बाळोक मरिये ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर मोगाळी बाळोक मरिये तुझ्या जल्म फेस्ताच्या ह्या 6व्या दिसाच्या नोवेनांत आमी आसा फाटल्या 5 दिसांतावन बोवोडा मोगान फुलां आमी हाडल्यांत ह्या फुलां मरिपांत आमी आमची मागणी तुका भेटयल्यांत आनी ह्या बराबर तुका आमी मान केला आनी आयच्या दिसा विशेश तरान तुजे लागीं आमी मागता आमकां गरज आसची ती सोंसणीकाय आमच्या कश्टां वेळार आमच्या पिडे वेळार आमच्या अवघडा वेळार आमच्या सलवणे वेळार आमच्या पडण्या वेळार आमकां गरज आसची सोंसणीकाय तूं मागोवन दी तुज्या जिवितांत ही सोंसणीकाय वर्त्या मापान ती आसली आनी ह्या सोंसणीकाय मरिपांत देवाच्या त्या उतराक विधेय जावंक तुका साद जालें आमच्या जिवितांत इंसुधेणी तुज्या पुता जेजूतान मागोवन धाड जो कोणास पिडे मरिपात कश्टां मरिपात अवघडा मरिपात कश्टोन आसात तसल्यांक गरज आसो बऱ्या भलायकेचो आदार तुज्या पुता जेजूतान मागोवन धाड हें प्रार्थन आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपात मरियेक ओगळशिया एकामेकाचें मातें आनी बुजां नितळ करात मोरये मायेचो आदार आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर मागून ती नमान मरियो सांगाता म्हणया नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुजे सांगाता श्री आमित तू सदैव आनी सदवी फॉल ते कुशीचें जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुजे सांगाता श्री आमित तू सदैव आनी सदवी फॉल ते कुशीचें जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुजे सांगाता श्री आमित तू सदैव आनी सदवी फॉल ते कुशीचें जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन सांगाता म्हणया नमा राणिये काकुळतेचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी परवशा तुका आमी लो मारता आमी परदेशी इवेची बाळगां
ह्या तुका ज्या कोणात आसता अस्कार विस्कार सोड तुका आमी रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशें देवी व्हड जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अवकारी मरी भगवंती देवाचे माये आमा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी जावचे खातीर मोगाळ पुता सोवे अवकार मरी आशीर्वादी आमकां मोंती माये पसत विनंती कर सांप्रिजीत माये पसत विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपेनुर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांचे पापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नव्या सकडांकी बरो दीस मागता सकडांनी स्नॅक्स काण घेवचे थँक्यू